टेम्पला खातीर कितें जालें मिटिंगेन? आज ही मिटींग जी आशिल्ली देवस्थान कमिटी जी आसा देवरुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे ताची कमिटी आनी रथोत्सव कमिटी म्हणून जी आसा देवळाचो विशय जो कनेक्टेड टू JSW मायन जी देवळाच्या कुशीक सुरू जाल्या ताका लागून चीफ मिनिस्टराक मेळपा आयिल्ले इज ऑल्सो मायनिंग मिनिस्टर तर इश्यू जाल्ले आनी कांय इश्यू आशिल्ले जे देवस्थान कमिटी थंयचे जे डिवोटीज आसा आनी हांव एज अ लिगल एडवायजर तांकां रिप्रेझेंट करता आनी एज वेल एज थंयचो डिवोटी ह्या अनुशंगान आमी तांकां मेळ्ळे आनी तांकां हे विशय आमी एक वर्सभर जाले ह्या विशयाचेर खंय ना खंय तरी डिले जाताली पण आज चीफ मिनिस्टरान एश्योरन्स दिला आज आमकां तांणी एक प्लॅनूय दिला शोईंग where and what will be the restricted mining activities that will be allowed within the precincts of the temple. Practically on site to the demarcation जातले आणि कशे तरेन हरवळे जो वॉटरफॉल आसा ताका डिस्टर्ब न करता देवळाक डिस्टर्ब न करता जी मायनिंग लीज ऑलरेडी एलोकेट जाल्या जी JSW जाल्या ती कशे तरेन विदाउट अफेक्टिंग एनी ऑफ द सँक्टिटी ऑफ द टेम्पल कशे तरेन मायनिंग कंटिन्यू करप आणि देवळाचे जे आसा विशय तो कसो सॉल्व करप हाजेर ताणें आमकां अश्योरन्स दिला देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष हांगा आसा हय आनी हे सगळे जे विशय आसा जे भारतीय जनता पार्टीचे करंट अध्यक्ष आसा दामू नायक तांणी आज आमकां अपॉयंटमेंट घेतला ताचे पयलीं ते आमचे बरोबर बसल्या राजकीय पक्ष वेगवेगळे आसतानाय सगळे जाण एकत्रीत येवन हो विशय घेतिल्लो कारण हो फक्त भंडारी समाजाचो आराध्य दैवतेचोच न्ही तर एक सनातन धर्माचो आनी जे हिंदू जे भजक आसा देवरुद्रेश्वराचे किंवा ते जे स्थान आसा ताका ते स्थान हिंदू भितर म्हत्वाचें आसा कारण थंय जे कार्य जाता मरणोपरांत कार्य जाता ते थंय जाता मोक्षधाम जाका आमी म्हणटा गोंयचो एकूच जो असो जागो आसा जाग्यार त्या जाग्यार ते जाता ते सगळे कशे तरेन सांबाळप गोंयचे दायज कशें सांबाळप आनी मायनिंगूय while not disturbing mining but while mining activities not disturbing the temple or any of these activities हाजेर तोडगो काडपाचो प्रयत्न जाला स्टेप्स घेतिल्ले आसात आनी आज आमकां एक लेटरूय दिला तातूंत प्लॅनूय दिला आनी कशे तरेन 100 मिटरा भायर जे आसा गोश्टी जातल्यो ते जातल्यो तेच आनी अश्योरन्स दिला ऑन सायट देवळाची कमिटी किंवा जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां घेवन एक ऑन सायट इन्स्पेक्शन जातलें ते इन्स्पेक्शनान जे डिमार्केशन ते करपाक जाय वॉटरफॉल कसो सांबाळपाक जाय नदी कशी सांबाळपाक जाय हे सगळे विशय घेवन ऑन सायट डिमार्केशनूय जातले ताचे खातीर आज देवस्थान कमिटी तर्फे रथोत्सव कमिटी तर्फे हांव दामू नायक आनी जे चीफ मिनिस्टर आसा गोंयचे तांचे आज हांव आभारी मानता कारण हो विशय राजकीय नाशिल्लो पण खंय ना खंय तरी देवळाक त्रास जातलो हो विशय करून आमी फुडें घेतिल्लो आनी आज ताका खंय ना खंय तरी सोल्युशन आज मेळ्ळा अशें दिसता. पांडवा केव्स आसा ताका कितें पांडवा केव 300 मिटर सुमार डिस्टन्साचेर आसा पांडव केव जे आसा ते विशय जो आर्किओलॉजिकली सेन्सिटीव जो विशय आसा किंवा बाकीचे विशय आसा तो सरकारान कशे तरेन ताका प्रोटेक्शन जाता ते पळोवचें तो विशय आमी मानिल्लोच आमी लेटरूय दिल्ले आनी ताजेरूय सरकार ज्या तरेन प्रयत्न करतलो सो आतां जे तरेन हे डिमार्केशन जातले ते डिमार्केशन करीत जाल्यार पांडव केव्स to the buffer zone will be about 300 meters. So it will be in the safety net as far as mining is concerned without affecting it. काय थंय आतां सध्या गोष्टी चल्ल्या त्योय अध्यक्ष किंवा तांचे बाकीचे जे ऑफिस बेरर आसा तांणी दाखोवन दिल्ल्यो ताजेरूय तांणी सांगलें इमिजिएटली सोल्युशन काडटलें म्हणून सो वी आर रायट नाव सॅटिस्फायड विथ वॉट एवर दॅट एश्योरन्स हॅज बीन गिवन एंड वी वील वॉन्ट टू सी इट प्रॅक्टिकली हॅपनिंग ऑन द सायट अंटील इट हॅपन्स प्रॅक्टिकली ऑन द सायट I will still keep you updated. तेन्ना जातले तेन्ना ताजे बद्दल तुमकां आमी अपडेट तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.